लुकाचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोगरान दडवडान गेली आणि जकारासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताल्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तोऱ्या मोदें तूं सुभागी आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पोले तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पालोवन येतलें म्हूण तुवें बावाट दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वकाणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणको म्हाका बागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्बलिश्तो पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरावयले शेवटिता. हीण हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तकांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेरोना घेतलो. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्वकालाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. सर्वेस्पराचें उतर.